नमस्कार. हांव सुचित्रा येशेणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीक तुमक सर्वांक स्वागत. स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सवाचे शुभ संदर्भेर प्रारंभ केले अमृतधारा कार्यावळी आजी 11चे उपाख्यान म्हळ्यार 11th एपिसोडाक येवन पावला. आजी फेब्रुवारी 21 विश्व आंतरराष्ट्रीय मायभास दिवस या सांसारीक मायभास दीस ह्या विशयारी माहिती दिवच्याक आज आमगेल संगात आसाची कोडियलाचे प्रसिद्ध हृदरोग तज्ञ, कोंकणी भाषा लेखक, पोषक आणि चिंतक डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै हांणी. डॉक्टर मामा तुमकां उपाख्याना स्वागत. आजी सांसारिक मातृभाषा दिवस या आंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ह्या शुभ संदर्भेर हांव तुमकां सर्वांकय शुभेच्छा सांगच्याक इच्छा फावता. तशीच डॉक्टर मामा तुम्ही आमगेल वीक्षकांक शुभेच्छा सांगताच वा. संसारीक मायभास दीस कोंकणीरी आमी सांगचे जाले अनेक नंबरार सांगतले रे अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस. तिसरे नंबरार सांगचे जाल्यार इंग्लीश भाशेर सांगतले रे इंटरनॅशनल मदर लँग्वेज डे. हाका अंतरराष्ट्रीय एक रूप कसलें आसा आनी ताजे खातीर सगळे संवसारान म्हळ्यार सगळे जगत्यान कितले नमुन्याचे वेगवेगळेची आवय भास आसाची, मातृभास आसाची तें उलोवपी सगळे लोकांक हांव परबी दिता आनी तांकां तांगेली भास उदार करून घेवच्याक, ताजे जागृत करून घेवच्याक एक मन देवो, एक तांकां एक ताजी प्रज्ञ गो म्हणून हांव मागणी करता. आतां आमी संवसारीक मायभास दीस अशें म्हणलें, कोण ताका तें एक नांव दिलें, कित्याक दिलें, इतलो भास आसूचे ह्या भुंयतणेरी कोणें एकल्यान ताका एक उमेद घेवका न्हय, तें नांव येवका जाल्यार हें नांव दिलेलें युएनओ. युएनओचे युनेस्को म्हणून एक अंग आसा, तें युनायटेड नेशन्स एज्युकेशन सायन्सीक अँड कल्चरल ऑर्गनायझेशन अशें म्हणून एक अंग. त्या अंगान खूब सगळेच भुंयतणेरी वेगवेगळें काम केल्याचें. एक उदाहरण सांग जाल्यार भारता भितरी खूब प्राक्तन शास्त्रांनी सोदून काडलेल्या वेगवेगळींची मंदिरां, वेगवेगळ्यांची इमारत आसाची 2-2.5 वर्सांची ही पुरा दवरून घेवच्याक ताका एक जागतीक मट्टाचेर एक समित केल्या. ते समिते प्रमाण ही दवरून घेवका अशें म्हणून युनेस्कोन केलेलें. तशी युनेस्कोचे खूब वेगवेगळी हे आसाची सगळे जगत्यांत आसाची. अस्सल संस्था जावन आशिल्लो युनेस्कोन 1999 म्हळ्यार 1999 भितरी हाका आंतरराष्ट्रीय मदर लँग्वेज डे एक संवसारीक मायभास दीस आमकां कोंकणीर सांगतले म्हणून एक ताका नांव दिलें आनी तें आचरणेक एक चालन दिलें. त्या दिसाक त्या वर्सांत तांणी युनेस्को भितर ताजे बग्गे भासाभास जाली आनी तें ताजी हांत भितरी कार्यावळी भितरी तें मंजूर जालें. त्या खातीर तें आमी त्या वर्सा म्हूण दिलां. आनी तें कोर न्हू ताजें पयलें वर्साचें आचरण जालेलें ताजें मुखावेल वर्स 2000 वर्सां भितरी जगत्याद्यंत सगळे संवसारांत तांचे भितरी आवय भास दीस आनी मदर लँग्वेज डे म्हणून वेगवेगळे नमुन्याचे कार्यावळी चालतीक आयले आनी आज मेरेन ते चलत आसा आमगेर देशांत बी आसा. आनी त्या खातीर आमगेर आवय भास जावन आसचे कोंकणी, ताजे खातीर आमी कोंकणी शब्द ताका संवसारीक मायभास दीस अशें म्हणून आमी दवरून घेतिल्लो आसा. मायभास दीस या आवय भास दीस म्हूण म्हणटना ताका एक व्याख्या म्हूण आसता. हाजी व्याख्या कसल आसा? आतां आवय भास म्हळ्यार खंयची म्हणून प्रश्न, ते तुका मूळ प्रश्न आसता. आतां आवय भास आमी खंयच्याक म्हणत म्हूण म्हळ्यार ताका एक व्याख्या आसा, एक डेफिनेशन आसा. आमी इंग्लीश भाशेंत सांगता जाल्यार एक डेफिनेशन आसा.
खंयचेय एक वैज्ञानिक विचार जावो एक एक समीत जावो ताका एक व्याख्या आसा ताका एक डेफिनेशन आसा अशी म्हण का म्हणून अशी आशिल्ल्याक ताका एक नियम नियम आसा ते कसलो नियम म्हणून काण पळयले रे मी पळय आमी चेडूं आसतना गर्भ बांदता आसतना आमी चेडूं जावं न्हू अवसूल गर्भ आसतना आवय आमगेलो वटू संभाशण करता ती उलयता ती एकांतार उलयता कितकी काय कोणें कसं लेखताच म्हणून बट पूण तिगे चेडा ती उलयता आनी आमी इतिहासीक जावं न्हू आनी भारताचे परंपरे पौराणीक जावन पळयल्यार ही खबर आमी ल्हान आसतना कोण आयकून आसुका की सुभद्रेल गर्भ बांदता आशिल्लो हय अभिमन्यू ते उलयत आशिल्लो म्हणजे संवाद करता आशिल्लो खंय तर म्हळ्यार ताका मावळो श्री कृष्णान सांगिल्लें तो आयकलो ते कशी ते युद्धरंगा भितर प्रवेश करचे म्हणून आतां ते कसलो उत्प्रेक्षीत काण आसचे पुरो बट थंय कसलो वैज्ञानीक विशय आसा आवयक न्ही ते गर्भस्थ शिशूक ताच्या संवादाक कसलो भास ती आवय वापरता ती आवस वापरता ती ताजो मातृभास जाता चेडवाक जिणेची वाट दाखयता आवस आसा बापूस आसा घरांत मालगडे आजी आसाची तांणी एक जीण कशी जावका हे संवसारा भितर कसलो नीत जावका कशी आमी चलका हे वेगळे चेडवांक बोधन करताचे ते खंयचे भाशेर करताची तिची आवय भास जाता आतां एक व्यक्तीक एक चेडवाक त्या चेडवाले आवसून उलोवची एक भास आसचे म्हणलें क्या आज कसं जाता समाजांत दोन भाशेचे दोन व्यक्त्यो तांणी लग्न करून घेताचे तांगेलो एक चेडूं आसता त्या चेडवाक खंयची एक तंत भास वापरून तांणी ताजी कट संबंध करताची त्या चेडवाक तीच आवय भास जाता आतां ती भास एक एक फावट बापसूल आसता जाल्यार त्या चेडवाक आवय भास ती जावन आसता जाता ताजे खातीर आमी एक जागृत करता कसं म्हळ्यार आमी वेगळीच तिसरी भास इंग्लिशान उलोवन घेवन त्या चेडवा लागीं आमी संवाद करचे न्हय आमगेले दोग जाणां पैकी एक भास वापरता अवसुलीची आवय भास केल्यार आनी बरें म्हणून चेडवान सांगा त्या लोट उलयताची तांणी ते मागीर शाळें वताची तांगेले खंयचे जरी ते खंयचे KG म्हण तूं आनी मागीर सगळे वस ती तेंगेले भुरग्यां वट केन्ना मेळटाची खेळटाची ती एक भाशेर तांणी संवाद करताची ती क्रमेण जावन तांगेलो आवय भास जाता हांगा एक अखेरचे पंक्ती हांव बरयले थंय राज्य भास आवय भास न्हय ते कित्याक आज सांगलां म्हळ्यार आयच्या दिसाक भारी प्रस्तूत आसता ते कसल्याक म्हळ्यार भारत स्वातंत्र्योत्तर भारत एक हाजेर खंयचे भौगोळीक दृश्टेरी म्हळ्यार आडळीत दृश्टेरी विभजन करतना ताका कांय पण एक वाट जावका न्हय ताजे खातीर भाशावार प्रांती म्हणून केल्ली अमके कडेन भाशा तेलुगू आसा थंय ताका एक आंध्राकी हेंकी म्हणून दिलें अमचे कडेन जाग्यारी तमीळ आसा थंय राजभास तमीळ म्हणून जालें ताजे अर्थ अशें न्हय की त्या राज्यां आशिल्ल्या सगळीं चेडवां आवय भास ती जाता आतां कर्नाटकांत इतले लोक 5.5 करोड लोक आमी आसाचे जर पुराय आवय भास कन्नड म्हणचे जायना आमगेली आवय भास कोंकणीची आनी खंयचे कोणाला सांगता म्हगेली आवय भास तुळूची म्हणून तशी आमी ते मान्य करता ते स्विकार करता ताजे खातीर राज्य भाशेक आवय भाशे स्थान मेळना आवय भास वेगळीची आनी ती परम वयर आसती परमोच्च स्थानार आसूची आवय भास आणि त्यांनी सांगता कसं म्हणारी आम्ही आलोचन करचे आमगेले आवय भाशेरी म्हणून म्हणटा यू थिंक विथ युअर मदर टंग वय कळना आता विचार आता एक ल्हान एक इंग्लिश भाशेर आशिल्ली खबर तूं सांगली कळना जाल्यार ते विचार तुका मना येतना आवय भाशेर येता तूं प्रस्तूत करतना नित्यान तूं खंयची भास अभ्यास जाला लोकां लागून उलयतना ते विचार पुरो जाल्यार विचार चिंतन मंथन ताजें हें आवय भाशेर येता माय भाशेर येता ताजे खातीर ताका प्रामुख्यात आसा आता तुम्ही चिके फुडी कसं सांगली म्हळ्यार युनेस्कोन हे मातृभाषा दिवस म्हणून प्रारंभ केले म्हणून
यशी एक मातृभाषा दिवस म्हणून एक प्रारंभ जेवच्याक एक कारण म्हूण आसता कारण कसं ताजे फाटी एक इतिहास आसा आनी तो इतलो एक सगळेची भुंयचेर सगळे संवसारात ताजे छाप इम्पॅक्ट म्हणटा कितले पडलें म्हणून पळोवच्याक सांगच्याक एक उदाहरण तें म्हळ्यार हें भारताचे उपखंडच पळय हें 1947 1947 भितर स्वतंत्र जाल्ले हे दोन देश जाल्ली पाकिस्तान म्हूण एक देश जाला भारत म्हूण एक देश जाला पाकिस्तानाक दोन कुडकी मेळ्ळ्याचे एक पश्चिमेचे वेस्ट पाकिस्तान आनी एक पुर्वेचे ईस्ट पाकिस्तान म्हणून जालें एक हे स्वतंत्र मेळिल्ले एक वर्सा भितर 1948 भितर पाकिस्तान सरकारान कसन केलें म्हणून म्हळ्यार सगळे दोनय पाकिस्तानाक पश्चिम आनी पुर्वेच्या हांगा राजभास आनी उर्दू मात्र म्हूण ताणें एक हें हाडलें नियम हाडले तें कशें जालें हे पूर्वे पाकिस्ताना भितर जे आज बांगलादेश म्हूण आसा थंय 99% 99% लोकांली आवय भास बांगला आशिल्ली बंगाली भास आशिल्ली तें तांकां सोंसूंक जायना म्हळ्यार हें कसन दाखयता आमगेलो आवय भास म्हळ्यार कितलो स्वाभिमान आसता पळय त्या खातीर ती माय भाशेचे आनी आवय भाशेचेर कोणें ताजेर खेळूं नज ताजेर राजकारण करचें नज तें तांकां सोडका म्हूण तें एक व्हड एक आंदोलन जालें पळय आंदोलन जावन 3-4 वर्सां उपरांत 21 फेब्रुवारीक आयच्या दिसाक 1952 1952 भितर एक व्हड दाखा भितर तें एक व्हड एक चित्र दाखयलां तें व्हड एक आंदोलन जावन हजारांनी लोक मेळ्ळेचे ताका म्हळ्यार ते जे बांगलादेशाचे राजधानी जावन आशिल्ली आनी थंय पुलिसांनी ते फार मारलो म्हळ्यार गुंड चलयलो 7 जाण तरणाटे मेल्लेचे ते आनी सुमार जाण घायल जाल्लेचे ते कसन दाखयता आमी हांव बसेल खातीर प्राण थंय दिवचे तयार आसाची म्हणलें एक तांणी एक हाण दाखयलें कसं रूप हाण दाखयलें खाली उतरां मात न्हय त्याचे खातीर सगळे जगत्याचे लोकां वयरी ताजेर एक बारीक आघात जालो अशें जावचें ना आशिल्लें भाशे खातीर तें देखून ते ईस्ट पाकिस्तान जावन ते मागीर बांगलादेश जालें ते बांगलादेशांत तें देखून ताणें UN नोंद म्हळ्यार अंत भितर खंयच्यान न्ही UN नोंदूची कळ्ळें UN नोंद येवची खबर ताजे जनरल असेंब्ली म्हूण आसता आनी वेगळे वेगळे ताजे अंग आसता ती हाजी खबर परतून आयली आनी बांगलादेशा लोकांनी थंय तांतूं भितर एक मनवी दिली की कशें म्हळ्यार 21 फेब्रुवारीचे दिसाक आनी मुखार कळ्ळें आंतरराष्ट्रीय आवय भास दीस इंटरनॅशनल मदर लँग्वेज डे म्हणून दिवका म्हूण कडेरी कितले वर्स उपरांत 1999 भितर 1999 सादारण एक 40 45 48 वर्सां उपरांत युनेस्को भितर हें मंडन जालें स्विकार जालें आनी ताका आंतरराष्ट्रीय इंटरनॅशनल मदर लँग्वेज डे म्हूण ताका नांव येयलें आनी त्या वर्स देखून केवळ युनेस्को मात न्हय जगत्यान वेगळे वेगळे कडेन हाची कार्यावळ चालती आसा अत्या युनेस्कोन तशी इंटरनॅशनल मदर लँग्वेज डे म्हणून आचरण कोरका म्हणून सांगिल विशय दुसरी देशाच्यान पुरा ते स्वीकार केले वय आतां तेच सांगलें आतां आमकां दिसता त्या वर्स कडेन 2000 इसवी भितर ते अंत आवय भाशे दीस हें करतना ढाका भितर एक व्हड कार्यक्रम जालो आनी त्या कार्यक्रमांत कसन केलें म्हणटा न्ही त्या दिसाक थंय एक इमारत बांदिल्ली दिसता पळय कळ्ळें तें एक स्मारक जावन केलें कोण तागेले खातीर जीव दिलेले आसता तांगेले आवय भाशे खातीर आनी त्या आंदोलना भितर आनी तांकां पुरो तांगेले उडगासाक एक इमारत केलें आनी सगळे
कितले राष्ट्रात आहे तुका ध्वज थंय दाखयला पळय म्हाका दिसता एक 60 राष्ट्राचे पुणे आसता भितर भारतच कशी वैविध्यमय भारतात जे आसा आनी आमगेलो देश ही कशी बहुभाशीक देश वय. आमकां तें एकदम सुक्त आसता सुक्तय आसता सूक्ष्मय आसता वय. त्या खातीर संवसारीक आवय भास दिसा भारत देशान स्विकार केलो आनी ताका एक ध्येय वाक्य म्हणटा पळय मोठो वय. गोल ते दवरून घेतलो ते ध्येय वाक्य कशें आशिल्लें म्हळ्यार कळना लँग्वेज अँड मल्टीलिंग्वॅलिझम कॅन एडवान्स द सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल म्हळ्यार एक भुंयचेर एक आमगेलो एक ध्येय आसता तो सस्टेनेबल म्हळ्यार कसो न्हय तो जिवंत उरका तो वाडुका वांचून वर का वांचून उरका वाडुका तें जावका जाल्यार भास आनी बहुभाशीकत्व म्हळ्यार समाजान तूं हें मानता चलता उदरगत जाता तसो भाशेक प्रमुख स्थान आसा म्हणून एक दाखोवच्याक हें ध्येय वाक्य त्यांनी युनेस्को भितर त्या वेळाचेर केलें आज मेरेन तें चालतीन आसा आता एक भास वाडोवपाक जाल्यार आमगे एक उद्देश म्हण एक आसता आतां ते उद्देश आतां ते आमकां म्हळ्यार ते उद्देश प्राप्त जातगी म्हण तशें नेमगोचें वय म्हळ्यार आत्ताची परिस्थिती आनी तेन्नाच आनी तरी एक तुलनात्मक काण पळयल्यार ही आवय भास म्हणून विचार कॉन्सेप्ट म्हणटा पळय ती उरता की ना अशें म्हणून एक मनांत येवंक लागता जाल्यार पळय आमगेल्या देशांत तें सिद्ध करून दाखयलां पळय ती उरता म्हण बहुभाशीक भारता भितर कितले लोक आसो जाल्यार आज पळय प्रमुख भाशा आमगेल्या देशा भितर 122 आसाची म्हणटाची मस्त भाशा सकल बरयलां हांवें मौखीक जावन 350 भास आसाची जाल्यार प्रमुख म्हूण कसो लायक ताका एक हें घालां कसो एक मिती घाल्या ती कशी मिती म्हळ्यार खंयची भास 10,000 परस चड उलयतात लोक आसाची ताका प्रमुख भास त्या दोन संख्या तुका एक दिसता पळय 122 सकल आसता प्रमुख भाषा आनी खंयची भासो 10 लाखासून चड उलयताची ताका अनेक स्थान दिलां ते तसो 30 भास आसाची आतां आमगेल आवय भास आमगेल भास कोंकणी भास 10 लाखासून चड लोक उलयतात भारत देशांत सादारणशे एक 25 लाख पुणे आसा म्हणून एक अंदाज घेतिल्लो आसा मागीर व्हरलेलें कसन म्हळ्यार आतांत भितर एक 100 आनी 22 भितर तेंतूय येता ते 30 आनी व्हरलेलें 10 लाखासून उणें आसा म्हणून एक अर्थ येता आनी तांत भितर 8वे वेळेरीचेर भारता संविधानाचे 8 परिच्छेद म्हणटा पळय तूं 8वे वेळेरी 22 भाशेक स्थान दिलां 22 भाशे भितर रुपये नोटाचेर 70 भाशा आतां छापता आतां कोंकणी लोकांक कितली जाणांक एक 5 वर्सां फाटीं थंय खूब लोकांक हाजी खबर नाशिल्ली आमगेली भास रुपयाचे नोटाचेर छापताची तितलें एक स्थान आसता का तें केन्ना येलें म्हळ्यार 1992 कोंकणी भास संविधानांत भितर ताका स्थान मेळ्ळें 8वे वेळेर 1992 म्हळ्यार 1992 ऑगस्ट म्हयन्यांत तें जालें ताजे खातीर ऑगस्टा भितर आमी हाजे भाशेक हें मेळ्ळेलें आचरण करतात कसो हांतू भितर संविधानांत स्थान मेळ्ळें आतां हांतू भितर कितली जाणां निमगेल्यार वयर सकल पळयताच कोंकणी भास खंयच ना दिसता की वय पंचाचे संचय वय पयली भास आसामी म्हळ्यार तें आदी प्रकार आसा अल्फाबेटिकल इंग्लीश अल्फाबेट प्रकार दुसरी येवची मागीर बंगाली तिसरी येवची गुजराती कन्नड 5वे येवचे कन्नड संची वय कश्मीरी भास आसा आनी संचयेचे आमगेले 500 रुपये म्हूण आसता ताजे नंतर येवचे कोंकणी नंतर येवचे MNOP मलयाळ सुरे येता मागीर मराठी येता कळ्ळें मागीर खंयची दिसता नेपाली आसा ओडिया भास आसा मागीर पंजाबी आसा मागीर संस्कृत भाशेर कसो बरयलां 50 रुपये काणी 50 रुपये काणी म्हूण आसा
आणि अखेर एक ते उर्दू आमकां भास दिसता. तमिळ तेलुगू उर्दू. वय तमिळ तेलुगू उर्दू. आतां ते अल्फाबेटाचे प्रमाणार बरय लिमिता एक सुलभ जालें की कोणाल भास वयर बरोवच म्हणाल प्रश्न ना. मग थोड्या लोकांनी म्हणले हिंदी कशी आसतलें रे म्हणून. हिंदी वयरी बरयला, नोटाचे सुरवेकच बरयला. हय हय इंग्लीश आनी हिंदी ते बरयला कित्याक म्हणून म्हळ्यार भारत संविधानांत कशें म्हळ्यार पार्लिमेंटा भितर संसदा भितर ताची सगळ्यांची संसद चलचे रिती निती आसता ताका एक हिंदी वापर येता एक इंग्लीश वापर येता स्थान दिलां. इंग्लीश 10 वर्सां तांय आसत म्हणून सांगिल्लें आशिल्लें बट तें ताजें कशें म्हणून म्हळ्यार ज्यानाक तें गरज पडलें अगत्य पडलें तसो तें आजी काही चालू आसा. अशी ते भौभाशीक देशांत भारत प्राय एक देश खंयचे हें भौभाशीकत्व म्हणलें आसा पळय हें नेर जावन आचरण हाडून दाखयली एक देश म्हळ्यार भारत देश आसा. आमगेले अंत भितरीची रुपये नोट स्वातंत्र्य पुर्वाचे रुपये नोट आसा पळय तातूंत 4-5 भास आसा ते नकळून ती चालू आसा. आत्तां सुचे हाजे प्रमाणे हें आसा. इतलें आमगेलो विचार केला. आतां हें कशें दाखयता आसतलें रे. आतां तुगेलो प्रश्न आयलो की वेगळी वेगळी भास आसा ते कितले लोक आसा कशें आसा म्हणाल एक प्रश्न एक आमगेलो तांत भितर जवाब मेळटा पळय. हे वृत्ताकार कसो दाखयता तुका भारतांत 140 लोक आसात. हे भाशेचें विभाजन कशें आसा अंत भितर व्हड वांटो तुका दिसता नीळ रंगाचो 41 हिंदी भास आसा. ही 40% म्हळ्यार कितले जालें 141 करोडा भितर 50% म्हळ्यार 70 करोड जाता आशिल्लें न्हय 70 कोटी. आतां हातून थोडे उणे जाता हें कारण ಇವತ್ತ 60 नियर साधारण एक 60 कोटी जनाली आवय भास हिंदी जावन आसा. मागीर तुवें उण ते सकयल येवन पळयल्यार मागीर तेलुगू म्हळ्यार संख्ये दृश्टीर सांगचें बंगाली साधारण एक 8% दिसता, तेलुगू 7 चिल्लर दिसता, मागीर मराठी एक 7.5 चिल्लर दिसता, तमिळ एक 6-6.5 दिसता, उर्दू एक 5% दिसता, गुजराती 5% दिसता, कन्नड 4% दिसता, मलयालम 3, ओडिया 3, पंजाबी 3, आसामीज 1 आनी आमगेल आवय भास कोंकणी ते इतर भाशे भितर येता. ग्राफ पळयल्यार कसो दिसता म्हळ्यार तांतू महाराष्ट्र व्हड राज्य जाल्यार तांतू उलयतले भाशीक जन 7% मात्र आसा. त्याची बेंगॉल सान राज्य जाल्यार तांतू 8% उलयतले जन चड आसाची. बंगाल जे भौगोळीक जावन खंयचे हे दोनी राज्य व्हड म्हळ्यार म्हाका खबर ना पळोवन घे न्ही तें जाल्यार थंय लोक चड आसात. तसो जावन थंय 8% लोक बंगाली उलयता म्हूण लॅक धरचे राजभास. आतां थंय भितर तूं आतां कर्नाटक आमगेलें कर्नाटक दाखयलें तें 5 करोड लोक अशें म्हूण दाखयलें आसा. आतां तूं खरें तरी कर्नाटकांत पळयल्यार कसली परिस्थिती आसा ती वेगळी खबर येता. तशी हर एक भाशेक म्हळ्यार हातूंत भितर प्रमुख विशय कसो म्हळ्यार प्रती एकल्याले आवय भाशेक माय भाशेक संविधान गौरव दिता. हें भूंय आमगेली भारत भूंय सगळ्यांक हें दिता गौरव दिता आनी तांकां मान्यताय दिता. तें ताजें स्थानमान वेगवेगळे हाजे प्रमाण आमकां पळोवच्या मेळटा. तूं मुखार गेल्यार तुका कळटा की आमगेलें हें 5 करोड कर्नाटका भितर दिसता. त्या भितर कितले लोक आसाचे. आतां तांतू दाखयले इतर भास म्हळ्यार आसा पळय तांतू गोंया पुराय येता कोंकणी उलयतले लोक. कोंकणी तुळू न्हय वय तुळू पुराय येता. कोडवा खंयचे कितले भास आसा मारवाडी. वय आतां मारवाडी भास कसन ताणें केलाय म्हणून म्हळ्यार ती हिंदी भितर येता. ते एक हिंदीन तूं एक विधाची मौखिक बोली. तशें राजस्थानी तांतू येता. वय राजस्थानी तांतू येता. हरियाणवी त्या पंजाबी त्या प्रत्येक भाशेक तूं कन्नड भास काण पळय कन्नड भाशेन तूं एक मैसूर कन्नड म्हणून बेंगळूरचे एक आसा, धारवाड एक आसा, कुंदापुर कन्नड म्हूण आसा. वेगवेगळी आसता ती बोली आसता वेगवेगळे नमुन्यारी उलोवची रिती. ती भास एक तूं बरयतना एके प्रमाणार ती भास बरोवन वता अशी आसता.
अते 2023चे ये मातृभाषा दिसाचे घोषण वाक्य जो कसले असकी आता 2023 हाका भाषा वाढतना तांत्रिकाय वापर काम म्हणजे आज इंटरनेट असा ये हाका मायभास दिसाक घोषण कितें म्हळ्यार मातृभाषेंत शिक्षण हे आमगेले भारताचे प्रधानमंत्रीन सुरवेकची शिक्षण नीती म्हणून हें करतना ताका सुरेख जाग दिला आनी त्या जाग्या भितर मातृभाषे शिक्षण प्रमुख काम कळ्ळें आतां पळय आनी मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन भाषाचे खंयचे भाशेर शिकवण चलता म्हणून ते कसल्याक सांगना म्हणून म्हळ्यार भारता संविधान रचयतना संविधानाचे 29 आनी 30 हे 2 परिच्छेदा भितर कसन सांगलें म्हणून म्हळ्यार हर एक चेडणाक ह्या देशा भितर तागेले मायभाशेर शिक्षण दिवच्याक सवलत करून दिवचें सरकाराचो धर्म म्हूण ते तेन्ना घालें ते घालतना आज 75 वर्सां म्हळ्यार आमी आतां अमृतधारा आमी करता आसा इतलें वर्स जातना ते अनुश्ठानाक हाडूं जायनी अनुश्ठानाक इत्याक हाडूं जायना म्हळ्यार ते थोडे तांत्रीक ते तोंदरे आसाचे जाल्यार तें ध्येय ते आनी कितें आसा मातृभाशेन शिक्षण आनी आवय भाशेन शिक्षणांत मेक लिटरेट्स इन मदर लँग्वेज आतां शिक्षण माध्यम दुसरें आनी शिक्षण त्या भाशेचें शिक्षण दुसरें तसो न्हू आतां हें एक पंक्ती तातूंत घाल न्हू माध्यमार करूं जायना जाल्यार तें मायभाशेचें शिक्षण पूण मेळका एक चेडणाक अशें म्हणून एक चिंतनांत भितर घालत आसा आनी कशें म्हळ्यार शिक्षणांत तांत्रीक ज्ञान यूज टेक्नॉलॉजी इन टिचींग मदर लँग्वेज आतां कितली तांत्रीक सवलत आसात आतां आमी विश्व कोंकणी केंद्र करून आमगेले कोंकणी शीक लर्न कोंकणी म्हणून एक वेबसायट केलां तशें खूब लोकांनी तांगेले भाशेचें केलां आमी हांगा दाखोवन केलें आसा तें पळोवन मातृभाशा तुवें शिकच्याक प्रयत्न करता तें एक तांत्रिकतेचे आमी उपयोग काडल्या म्हणून तसो मस्त नमुन्याचे वेगवेगळ्याची सवलत आज लभ्य आसाची ते उपयोग कर न्हू तुमी म्हळ्यार कोणा रावय भास आतां कोंकणी भास कोणा रावय भास तुमी म्हळ्यार तूं मात न्हय हांवूय आसा आमी सगळीं आसात आनी ते आमकां मात लागना कोंकणी भाशेच्या मात लागना ते पुरो भाशिकांत लाग तुमी ते वापर न्हू तुमगेले चेडूं कोण आसाची ह्या आवय भास आशिल्ली तांकां तातूंत भितर शिक्षण दिवचें तुमी प्रयत्न करता हें आनी 5वें तत्व कसो आसा म्हळ्यार बायलिंग्वल मिडियम म्हूण हें व्यापटीचें हातूंत भितर हेंवूय आसा गोंय ताका 2 भाशेंत शिक्षण म्हूण 2 भाशेन शिक्षण खरें पळोवचें गेल्यार 2 भाशेन शिक्षण आतां 70 वर्सां करून चालू आसा आमी पुरो 3 भाशेन शिकल्याचे वय न्ही भाशेंत शिक्षण 3 भाशेंत शिक्षण जाय न्ही आमकां 3 भास शिकल्याचे आतां माध्यम खंयचें आसा कर्नाटका भितर कन्नड आनी इंग्लीश तिसरे भाशेचें माध्यम म्हूण ना आतां ते 2 म्हळ्यार फुडें दाखून आसा आतां कर्नाटकाचें कोंकणी उलयता जाल्यार एक तसलें एक गोल चित्रण आसा तातूंत भितर तुका भास दिसता पळय हें कशें दाखयता सुरेखची आमी गोंयचे आमगेले मुखावेल प्रश्न आशिल्ले ते कसं म्हळ्यार ते राष्ट्रभाषा म्हणून एक मान्यता मेळटली कोंकणी भाशेक हे गोंय आमगेले एक कोंकणी भाशिकाले राज्य आनी राज्य भाशा तशें आसतना हे गोंयांत कोंकणी भाशीक लोक कितले आशिल्लेचे म्हणून आतां हे प्रश्न आसा पळय हे गोंया मात लागना प्रत्येक राज्यांत ही एक परिस्थिती आसा गोंयची एक उदाहरण तुका हांव दाखयता तूं सांगिल्लें गोंयांत कोंकणी भास इसवी 2087 म्हळ्यार 1987 भितर
कोंकणी गोंयची राजभास जाली. 1927 होय 1987. ते नागरी लिपी पळय नासताय, वय, थोड्या लोकांक वाचता जाय वय. कळून आनी मान्यताय मेळ्ळी. जाल्यार कोंकणी उलयतली संख्या कितले म्हळ्यार तुका प्रश्न. वय. साधारण हे 2021चे कानेशमारीच प्रमाण साधारण 58 करून 68 म्हणजे 58 to 68%. ॲव्हरेज म्हळ्यार सरासरी काण पळयल्यार 62-63% म्हणून लोक म्हणटात. दुसरे म्हळ्यार कोंकणी आवय भास आसचे लोक. आनी दुसरी भास थंय चड प्रमुख आसा म्हणून एक मराठी आसा ती 22% आसा अशें म्हळ्यार कानेशमारी भितर दाखयता. मागीर दुसरे परब थोडे दाखयता की हिंदी एक 2-3%, कन्नड एक 5%, उर्दू एक 5%, पोर्तुगीज आनी इतर भास 1% की 2% भितर इतर भास आसाची. नाही म्हळ्यार आत्ता इथे पोर्चुगीज उलयतल 4% जन आसाची म्हणजे मातृभाषेची जावन तांणी तरी तांगेले कानेशमारी हें काडटना मिगेलो आवय भास पोर्तुगीज म्हणून सांगल्यार तूं तें बरोवपाक जाता. तांणी खरें जावन पोर्तुगीज परंपरेची की पोर्तुगीज लोकू की नाही म्हणून आमकां सांगूंक जायना. आतां पळय हें तंद्रे आमी कोंकणी लोकांना कर्नाटका भितर खूब पळयलें आसा की कानेशमारी काडूं येतना आवय भास कोंकणी म्हूण सांगनी जाल्यार ती संख्या कमी जातना. आनी थोड्या लोकांक ते एक न्यूनगंड आसता. न्यूनगंड म्हळ्यार एक इन्फिरियॉरिटी आसता, दुसरी भाशेची म्हूण सांगतात. हें खंय आसता तटवर्ती कर्नाटकांत ना. तटवर्ती कर्नाटकांत लोक भारी स्वाभिमानान सांगतात आमी कोंकणी उलयताले, आमगेलो आवय भास कोंकणी म्हणून सांगतात. वयर गेल्यार घाट वयर गेल्यार ही परिस्थिती आसा अशें म्हळ्यार आमगेले थोडे अध्ययनार दाखयता की आमी कोंकणी म्हणून सांगच्याक म्हाका शेताची आमगेलो आवय भास कन्नडाची अशें म्हणून सांगता आसता. तशी ताजे खातीर कर्नाटक राज्यांतूय कोंकणी भाशेचे एक असलें एक मुखार त्या मुखावेल प्रश्न तो आमी कोंकणी भाशीक लोक या कर्नाटक राज्यांत कितले आसाची म्हूण. हां वय आतां तें चित्रण मगतांत भितर हांव घालेनशी याद आसा. वय हां पळय हें आसा कळ्ळें तुका चिके तें व्होड जाता कितें. हां जाता पळय कर्नाटकांत कोंकणी भास 1.3% अशें म्हणून दाखयता. तुवें तर अध्ययन केल्यार 1956 1956-60चे मदीं तुका काण पळयल्यार कर्नाटकांत कोंकणी भाशेच्या लोकांची संख्या 2% आशिल्ली. 2%. आज हें उण जालां खऱ्याची जाल्यार इतलें उण जालां म्हणून प्रश्न आमगेलो मना दिसता. आनी ताजे खातीर हें संख्या शास्त्र आसा पळय एक पाटी सम दिना म्हणून जेन्ना मनांत एक आसता जाल्यार तुका सांगता तुका कन्नड पळय 66%. आतां कशी गोंयांत तूं कोंकणी 62% आसा तशी 66% आसा म्हूण दिसता. मागीर उर्दू पळय 10% लागी आसा, तेलुगू 5% आसा, तमीळ 3.5% आसा, मराठी 3.25% आसा, तुळू 28% म्हूण दाखयता, मागीर लंबाडी म्हूण दाखयता, हिंदी 1.5% दिसता, कोंकणी पळय 1.29% अशें म्हूण सांगता, मलयाळी आनी इतर म्हूण सांगता. आतां तशें पळोवंक गेल्यार तटवर्ती कर्नाटका भितर आमगेली आवय भाशेंतले लोक चड आसाचे अशें आमकां संख्या दिसूंक येता. जाल्यार खंयचेय भाशेंत तूं खंयचेय एक राज्यांत गेल्यार ही परिस्थिती आसता, खंयच्याय देशांत गेल्यार ही परिस्थिती आसता की दुसरी भाशेचें हें आसता. सांगतना मात कर्नाटक 5 कोटी लोक कन्नड लोक अशें. आतां ते खातीर हांव तावड सांगील खबर प्रस्तूत जाता की एक राज्यांत तूं आसा, एक राज्यांत तूं जीण करून आसा, त्या राज्याचे तो प्रज म्हणून घेता आनी तुगेलो विळास तुगेलो एड्रेस त्या राज्यांत आसा म्हणून कुडले तूं त्या राजभाशेच्यो आवय भाशेची जायना. तुगेलो आवय भाशे तुगेलो स्वतंत्र आसा. हें आमकां भारत संविधानान दिलेलो हक्क, तो काणय काडूं जायना अशी परिस्थिती आसा. आनी आमगेली मातृभाषा आमी खंयची म्हणून आमी भारी अभिमानान सांगता आनी आमी सांगल्यार मात उरता. अनेक कोणी सांगतोय आमकां आसतना आमी खंयचेय परिस्थितीर आमगेली भास कोंकणी आनी कोंकणी लोक आले खंय आमगेले
आमगेले जोडप आसा वट्ट मेळचे आसा ताजे एक कार्यावळ आसा ताजे एक दबाज आसा थंय मेळटाची थंय आमगेले भाशेर उलोवंक बरें. आमी इतर भाशेरी उलोवच्याक यत्न केल्यार आत्ताय आमी येद्या जवळ विश्व कोंकणी हें बांदलां आनी आमगेले कोंकणी व्हड व्हडले कार्यावळ जाताचे आनी देशांतू इतलें आमकां सवलत आसा इतलें तांत्रीक सवलत आसा तशें आसतनाय आमी सार्वजनीक कार्यावळी भितर उलयतना म्हाका चिकेची कोंकणी उलोवच्याक कश्ट जाता अशें म्हूण सांगची न्हय. हें कसन दाखयता आमकां आवय भास हें मातृभाशा दीस अशें म्हणून दिवन इतलो पुरो सवलत केल्यार आमकां आनी आमी कश्ट जाता अशें म्हणून सांगची एक थोडेची एक बर न्हयशी भाशेची उदरगतीक लायक न्हयशी दिसता. तशीच ते कोंकणी भाशिकाले लोकांक गेले कानिशमारी प्रकार कसले आंकडी ज्यो मेळटगी वय आतां ही आमी देशांत सांगिल्लें आंकडेची जाल्यार तुका आनीक केला घेडता आनीक केला खंय हाडटा म्हणल्यार तटवर्ती कर्नाटक हे कोंकण पट्टी आतां आमी कर्नाटकाचे कर्नाटका विशयी उलयलेले दुखून ताजे हय आतां गोंयची खबर आसा ती सांगून जाली कारण महाराष्ट्रांत आनी पळय अगदी कमी आसा केरळांत थोडी आसा जाल्यार आमी प्रमुख जावन आमी आतां हांगा आशिल्ले निमित्त ही एक संख्या हांव तुका हे राष्ट्रीय संख्या आगार म्हण आसता पळय स्टॅटिस्टिक्स आसता देशाचे तांचे भितर गेल्यार हें मेळटा कोंकणी आनी तुळू भाशा स्टेटस कोस्टल कर्नाटकान कशें आसा हें 1.5-2 वर्सां फाटीक सरकाराचे म्हळ्यार हांतू दाखोवनूच भायर येयले संख्या हांगा पळय जिल्ले दाखयला दक्षिण कन्नड जिल्ल्यांत जनसंख्या सुचे 20 लाख तांतू भितर कोंकणी 10% लोक कोंकणी आसात कळ्ळें आनी तुळू 45% आसा अशें म्हणून ते सांगता. तशें जाल्यार 45 आनी 10 50 तांतू कन्नड उलयतलो न्हय तांगे आवय भास कन्नड न्हय म्हणटात. तूं सकयल यो उडपी जिल्ल्यांत आयल कुडले 12 लाख जनसंख्या आसा 1% कोंकणी आवय भाशेची आसाची आनी तुळू उलयतल्या संख्या कमी जाली थंय 30% येयली. उत्तर कन्नडा येतना तुका एक व्हड एक खबर तुका दोळ्या दिसता की 10 लाख जनसंख्या आसा भितर 60% म्हळ्यार 50% वयर म्हळ्यार ही बहुसंख्य भास जाली ती मेजॉरिटी. आनी लोक कितें सांगताची कर्नाटका भितर की एक 50 वर्सां फाटीक ते आशिल्ले ते 100% लोकय कोंकणी आवय भाशेचे आशिल्ले आनी हे ईदीची संख्या पळय आत्तां जाल्यार ही खरें न्हय आजीकय ते 80% 80% कोंकणी उलयता लोक आसात तुळू उलयता जाल्यार 1% मात्र आसता. हे कसले खातीर हाजे हें कोणाला ओटू एक संघर्श करचे खातीर न्हय कळ्ळें कोणा लागीं आमी एक पण दवरचे खातीर न्हय आसचें इतली संख्या आसची आवय भास आसत लोकांक आमी हे आवय भास दीस ही मायभास दीस अंतरराष्ट्रीय म्हणून सांगताची देशीय म्हणून सांगताची संविधाना भितर अशें म्हणून सांगताची इतल्या लोकांक हांगा आमकां राजभार करतल्यांकय आनी त्या भाशिकांकय दोग जाणांकय तांकां तांगेली जबाबदारी आसा. ती जबाबदार प्रमुख आनी ती जबाबदार आमी पळयल्यार मात्र आमकां ही संवसारीक मायभास दिसाचें आचरण करचें हक्क येता आनी आमी कसन केलां म्हणून आमी जगत्या मुखार आमी दाखोवन दिवंक जाता. त्या कोंकणी भाशेचें वडावण या उदरगती कशी करीत आत्तां सांगलें तुका की कसन म्हणून म्हळ्यार आमगेल भाशा भाशेची वाड करच्याक खंयचेक आतां खंयचे कोंकणीक मात म्हण न्हय हांव कोंकणी उदाहरण घेवची त्या म्हळ्यार आमी विश्व कोंकणी केंद्र कोंकणी करची कार्यावळ कळ्ळें हाचे वाड करच्याक कशी करता जाल्यार आमगेल काम कसं न्हय आमी हांगा पळोवंक जाता पळय भास उलोवंक जाय आतां कसन जाता म्हळ्यार हांगा भितर गोंय आनी कर्नाटका भितर आशिल्ले एक तुलनात्मक संख्या तुगेले जाल्यार दवरला एक आयकतले पळयतले जाल्यार दवरला ते कित्याक दवरला म्हळ्यार ह्या 25 लाख कोंकणी उलोवपी लोकां मध्येंत 2 हांगा चड आसात. गोंया भितर एक 13
लाख चिल्लर जनसंख्या वय आणि कर्नाटका भितर एक 11 चिल्लर हे दोन ಒಟ್ಟು केल्यार 23 लाख 24 लाख थंय जालें उरलेले पुरो ಒಟ್ಟು केल्यार 1.5 लाख भितर आमी जाले 25 लाख ताजे खातीर हांव तुलनात्मक हें दवरलां आज कसल परिस्थिती कशी आसा म्हणून आमी अध्ययन करून आमी पळोवन येवंक आमकां कोणें सांगनाच कोणाक देवका ती खबर दुसरो कोण ताजी खबर सांगता आमकां जाय जाल्यार आमी सोदून काडका आनी आमकां कसलें सोदून काडका तें म्हळ्यार आमगेलो वाट सोदच्याक आमी नवो विधान कसं करता कशी आमगेले विचार आड येता म्हणून चिंतन करचे खातीर ही खबर जावका पळय भास उलोवंक जाय गोंया भितर कोंकणी लोकांनी सांगचें आतां इतर लोक भास उलयताले आसाची तांगेली खबर न्ही येता आतां कोंकणी उलयताले जाल्यार हांव खबर सांगता तुका ते कोंकणी उलयतले लोक म्हण आसा पळय आनी आवय भास कोंकणी म्हूण सांगिल्ले तातूंत 90% लोक कोंकणी उलयताचे कर्नाटका भितर 60% मात्र खूब जाणां तांणी कोंकणी म्हूण सांगताक इच पावताचे आनी तांगेलें नांव येता घरा भितरी कोंकणी उलयनाची हें अध्ययन प्रमाण दिलें न्ही एक संख्ये हें एक इमॅजिनरी म्हळ्यार म्हगेलें काल्पनीक न्ही हें आमी अध्ययन करून हाडलेलो विशय हो मागीर दुसरें येता भाशेक भास वाचूंक जाय म्हळ्यार वाचपाक कळ्ळां वाचूंक जावका गोंयांत भितर अशे जनसंख्ये भितर 50% लोक तांकां कोंकणी एक तूं एक लेखन जाल्यार वाचता जाता आमी नेर जावन 60%ची पांचा पडता पळय 5% लोकांक मात आमी कसं कोंकणी दिल्यार वाचूंक जाता आमगेलें हें शक्ती एक आमगेलें तांक आमगेले भास वाचच्याक तितलें पडच्याक कारण कितें आसता म्हणून म्हळ्यार आमकां आनीक आमी एक दुविधांत आसाची दुबावां आसाची कन्नड स्क्रिप्टार बरयल्यार मात तांकां कोंकणी वाचचें येता म्हळ्यार दुसरे भाशेचे लिपीर बरयल्यार तांकां वाचचें येता कोंकणी सहज आनी स्विकृत लिपी आज रुपया नोटार बरयले प्रमाणांनी आसता तें बरयल्यार वाचूंक येना हें एक भाशेचें लोकांलें एक दुबळेपण म्हणत कळ्ळें आतां सकयल आनी कितलींय लोकांक आमगेले कोंकणी भाशेचे स्वीकृत लिपी देवनागरी म्हणून खबर ना ती खबर ना आसता जाल्यार आतां भाशेचे आनी कसलें काम तातूंत भितर जालां तातूंत भितर तुका दिसता नॅक्स्ट येवचे बरोवचे भास बरोवंक जाय गोंया भितर 25% लोक सराग जावन सलील जावन कोंकणी बरयताचे उण्यान उण 25% आतां वाचूंक 50% येतल्यांक बरोवपाक 25% कित्याक तितलें उण जाता म्हण दिसता बरोच एक कला ताका एक क्षमताय जाय ती क्षमताय ना ती निमित बरोवचें जायना शिवाय तांकां मन ना म्हूण न्ही आमकां येना बरोवचें आमकां बरोवचें येना ती निमित्त आमी नेर जावन 1% पडटा पड 60% लोक आमगेली भास उलयता जाल्यार घरांत 1% लोकांक मात बरोवचें येता मागीर मुखार येता भास शिकोवंक जाय तें आनीकय पडटा शिकवण आसल्यार मात्र शिकवण येता आतां गोंया आसल राज्यांत 1987 म्हळ्यार 1987 ती राजमास जावता चलतें कोंकणी शिक्षणाक तें एक प्रामुख्यान आशिल्लें जाग मेळना आशिल्लें ताका ताचे उपरांत जालेलें हें क्रमेण 5% आशिल्लें हें हाजी 2023 भितर येवन पावतना 20% लोकांक बरोवचें येता आमी खंय आसात आनी आमी थंय आसात 1% मात्र आसता हें अध्ययन प्रमाण आमी पळयलें आसता साहित्य रचोवंक जाय आतां बरयतले पुरो जाणांक साहित्य येता म्हूण न्ही 1 2 3 4 5 हे 5 तांत भितर हे दवरल्या कसल्या दवरल्याची 5 पावल दवरल्या तांत भितर म्हळ्यार एक भास तुगेलो प्रश्न कसलो आशिल्लो
उदरगती कशी कशी वाडोवची कशी वाडोवची कशी पण ही 5 वाट ह्या 5 वाट केल्यार मात्र 5 वाडटा वाट केल्यार मात्र भास वाडटा आमकां येना जाल्यार कशी करचें वय. तशी त्या दिश्टीर पळोवच्या गेल्यार 90% देखून 5% लोक म्हणजे कोंकणी बरोवच्याक साहित्य रचोवंक तांकां जी तांक आसा शक्ती आसा त्राण आसा ज्ञान आसा ताजें लिखण आसा बरप आसा आमी 60% आसूनय आमकां येना आतां एक हांगा हांव तें बरें न्ही तें मात ताजें काम न्हय तें आमगेलें आतां आर्थीक जावन बरें जालेलें बरेपण येयलें हेंच काण पळयल्यार तूं गोंयांक आनी कर्नाटकाक काण पळयल्यार हें उपराट जाता आर्थीक जावन आमी लोक हांगा 90% लोक बरे जाले 90% आमी बरे जाले म्हूण भाशेक येतना आमी उणे जाता अशें दोन प्रमुख स्थान जावन आसूचे गोंय आनी कर्नाटका भितर सादारण एक समान एक जनसंख्या आसा जाल्यार भाशे उदरगतीक जाल्लेलें आमगेलें अचिवमेंट म्हणटा कळ्ळें प्रगती आमी कसल प्रगती केल्या ती थोडी कमी आमकां दिसता तें आमी कसल कोरता म्हणलें एक प्रमुख ते जबाब जावन आसा आता गोंयांत तुमी ते अंगडी दाखयल्या हय ते गोंयांत तूं कोंकणी भास वाचूका म्हूण जनान आनी चड वाचूका म्हूण सांगून कसो प्रयत्न केलेलो म्हळ्यार एक भास वाचूका जाल्यार ताका साहित्य जावप आतां सामान्य लोकांक नित्य साहित्य कसं मेळटा तातूंत एक मॅगझीन घे पेपर घे त्या आयचे आधुनीक तंत्रज्ञान येतय आधुनीक काळांत एक 300 वर्स मागशी जाल्यार आमगेल्या पुर्वजांक वाचूका जाल्यार तांणी तें हाजे खंयचे ताळेगेर म्हणटा पळय ताजेर आशिल्लें काळ वाचूका आनी तांकां ती भास वाचूं येवका ती कितले उणें आसतलें आनी तेन्ना शिकवणय उणें शिकवणें उणें आशिल्लें आज सर्व मनाचें आमकां सहकार आसून साहित्य आसून सलकरण आसून आमकां वाचूंक कश्ट जाताले आमी 1-2-3 राज्याचें तुका हांव भितर एक उदाहरण दिता हें पयलें कोंकणी वाचूंक केल्लेली यत्न गोंया भितर घे भांगरभूंय एक ई पेपर बिंब एक मासीक हें एक नित्याळ म्हळ्यार डेली कळ्ळें तुका आज आर्थीक दृश्टीर एक मुद्रीत डेली पेपर कोंकणी ना गोंयांत कळ्ळें सुनापरांत म्हणून एक आशिल्लें आतां ई पेपर आसा हें आयचे आधुनीक तंत्रज्ञानाचे एक लाभय वय जाल्यार इत्याक जायना म्हळ्यार लोक ते घेतले जावपाचे पेपर कळ्ळें आतां कितलीय पेपर आसले 5 कोटी एक तांकां 3.5-4 कोटी लागीं कन्नड लोक कर्नाटका आसा जाल्यार 4 कोटी पत्रीक छापतावे ना पुरो पेपर ओट्टू केल्यार 4 लाख जायत की 1% 1% त्या मात नाही आता एक 30 वर्स फुडले आंकडे पळयल्यार ह्या पत्रिकेचे कन्नड पत्रिके जाल्यार आत्ता जनान वाजोवची मस्त उणी जाला वय मस्त उणी जाला इत्याक म्हळ्यार मोबायल करून अशें केल्यार कितली बरो पळोवचें मेळटा आनी न्यूज आसा हजारेंतले न्यूज चॅनल म्हणून आसा सामा आतां कोंकणीचे तुका 2 पत्रिका हें केरला सॉरी गोंया भितर दाखयलें बिंब म्हणून एक भारी सुंदर आसात लेखन हय त्या बिंब पत्रिका आनी तसं मस्त आसा हांव 2 उदाहरण मात दिलेली हे दोनीय म्हणून कोणे लेखच्यानाचे 20-22 चिल्लर आसा आनी चडशे देवनागरी आतां थोड्या लोकांक पोर्तुगीज आडळीतशाही ओटू संबंध आसून तांणी हे रोमन लिपीचेर कोंकणी बरयताची थोडीशी पोर्तुगीजांनी तें आमकां हाडलें जारी हाडलें आशिल्लें आजीक थोडी पत्रिका रोमन लिपीरी कोंकणी बरोवन आजीक गोंयांत भितर चाल आसा हांव तें दाखयली ताका म्हणून तें एक स्टँडर्ड न्हय उद्देश न्हय उद्देश न्हय हें एक उदाहरण मात आनी खूब लोक आसात आतां आमी कर्नाटका आयल्याची कर्नाटकांत कोंकणी पत्रिका अशें म्हणून दिसता खूब कर्नाटकांत खूब पत्रिका जाल्ले आसात थंय कर्नाटकांत राजभास कन्नड आशिल्ली निमित्त शाळेंत कन्नड शिकिल्ले निमित्त तिची लिपी वापरून
कोंकणी पत्रिकेला एक उदाहरण ते दिसता राखणो म्हणून दिसता हो राखणो पत्रिका खूब म्हाका शिकतो ताका आतां 1939 कितें 1939 की 38 जाल्या ती पत्रिका चांग ताका हें आसा कशें सबस्क्रायबर आसा पुरा कन्नडार आसा आतां मागीर हें केलेलें कुडियाल खबर पत्रिका दाखयल्या तातूंत भितर आमकां आपल्या थोडेची इंग्लिशार बरोवका थोडे कन्नडार बरोवका आनी तातूंत आतां ही पत्रिका आतां हें कशें ई पेपर जावन चालती केला खूब लोक वाचता आशिल्ले आतां ई पेपर जावन खूब लोक वाचता जाल्यार आतां तुका बरोवप अशें हेंचें आमगेलें दुविध आसा पळय दुबाव आसा पळय आनी चालू आसता हें 2 उदाहरण मात्र कर्नाटका भितर आनी खूब आसाचे म्हाका दिसता एक 15 ते 20 म्हणून पत्रिका कोंकणी भाशेची म्हूण सांगून कन्नड लिपयेर बरोवन चलोवची पत्रिका हाजे काही आसाचे आनी तुका अखेरचे ते दोनी आसा दिसता आतां म्हळ्यार त्या दिननित्य तुका जावं गजाल तसले एक वाजूत तसले एक साहित्य तशीच एक साहित्य म्हूण एक आसता लिटरेचर तसल बरयलेलें आसा वय साहित्य साधारण एक साहित्य रचवचे तांकां प्रत्येक भाशेचे खूब मातशें देखून आसा कितले वर्स देखून ती भास रुढींत आसा तितले वर्स देखून आमकां तें आसता जाल्यार तें बरोवका जाल्यार तें साहित्य रचोवन लोकांक पावोवका जाल्यार एक वाट दावका तें छापुका तें छापचें हें आयलें म्हळ्यार एकदम सुलभायर मेळ्ळेलें 100 150 वर्सां भितर तेन्ना देखून केलेलें आसा जाल्यार हांव तुका पयलीं आतां उदाहरण दिलां कोंकणी बरप आनी साहित्य बरपा देखून साहित्याक गेले आमी आतां कळ्ळें गोंयांत कशें आसा हांव दोनूय तुका प्रमुख पुस्तक दाखयल्यांची ते 2 प्रमुख दाखोवचें कारण कशें आसा म्हळ्यार एक कर्ण पर्व हो कोंकणीचो एक म्हालगडो उदयबाब भेंब्रे म्हूण आसा ताण बरयलें पुस्तक म्हणल्या खातीर तें उदाहरण जावन दाखयलां महाभारताची कर्णाली काणी आनी हाव टर्न म्हणून महाबळेश्वर सैलाक ते सरस्वती सन्मानांनी मेळतना आयलें बूक ही पुस्तकां एक बरें साहित्य आसा भितर हातूं कर्णाल काणी ताणें बारी एक हाजे कशें मना वचची तशी लागची तशी बरयली आसा तशीच हांगा हाव टर्न म्हणून हांकां कशें कुंभार लोकांक कळ्ळें तांणी हें मातयेचें हें करून जीवन कळलेले लोक आतां जे जीण चलयले तांगेले कश्ट तांगेले ते उदकाचे बांद म्हळ्यार न्हंयक बांद बांदता पळय त्या बांदतना तांगेले जिवनांत कश्ट तांणी भोगिल्ले त्रास परत ताणें सुंदर जावन बरयलें आसा ताका हें प्रशस्तीनी मेळ्ळेलें आसा ही दोनी उदाहरण मात्र आजी चांग नमुने चांग मठाचे साहित्याचे पुस्तक एक म्हाका दिसता एक 50-60 वयर एक वर्साक गोंया भितर रचयता आसा प्रकाशीत जाता कळ्ळें आतां तशी आमी मुखार येयल्यार हें गोंयचें हांव तुका उदाहरण दिलें आसा 3 राज्याक आमी उदाहरण दिलां आतां हांगा पळयल्यार कोंकणी बरप आनी साहित्य कर्नाटकान हातूंत भितर 2 पुस्तकां हांव दाखयलां एक वैशाखी दुसरें 101 मोत्यां वैशाखी एक भाशांतर पुस्तक तें भाशांतर पुस्तक हांव उदाहरण कित्याक घेतलां म्हळ्यार वैशाखी म्हळ्यार गौतम बुद्धाल काणी तो वैशाख पुनवेक जाल्लो वैशाख पुनवेकाची तो सरलो आनी तागेले अंतीम दीस जिणेचो अंतीम दीस एक कोंकणी मनीस मंजेश्वर गोविंद पै कन्नड हाजेर बरयलां भास वैशाखी म्हणून ताजें सुंदर भाशांतर कळ्ळें शब्दरत्नाकर एम माधव पै मंदर के माधव पै मामान हाजें कोंकणी आनी त्या वेळी आमी विश्व कोंकणी केंद्र दाखोवन तें प्रकाशन केलें तें पुस्तक ते चंद ताजें मुखमुट्ट बारी चंद आयलां वैशाखी भारी लायक भास माधव मामान बरयली भास ते कसन सांगता साहित्य रचोवक आमकां लोकांक असो तांक दाखयता मुळय बरयलें आसाची भाशांतर बरें हांव एक उदाहरण दिलेलें म्हळ्यार माधव पै माम आतां एक 2 वर्सां फाटीक 1.5 वर्स फाटीक चल्लो एक 90 वर्सां लागीं ताका प्राय जालेली मस्त काम ताणें कोंकणी साहित्य रचयलें आसा
दुसरी पुस्तक 101 मोत्या ते हांवें बरयन पुस्तक हातूंत भितर 101 लेखन आसाचे वेगवेगळे तरांतले लेखन बरयन आसाचे सामाजीक लेखन आसाचे राजकीय म्हण आसाचे सांस्कृतीक म्हण आसाचे हें पुरा म्हळ्यार मूल जावन कोंकणी सहज लिपी स्वीकृत लिपी बरयलें हें आसा हें 2 उदाहरणां हांगा तुका मुखार दवरलां असं मस्त जेन्ना बरयलें आसा जाल्यार वापस तोच प्रश्न येता की हांगा कर्नाटकांत रचयिल्ल्या साहित्या भितर 100 इंतू 90 एकच चड 95% कन्नड लिपी बरोच परिस्थितीर आमी आजिकय आसाची तें जे बदलावण येयल्यार आमी हे आंतरराष्ट्रीय आवय भाशेक एक दिवची एक देण जाता पण हांगा पूण तेची आमगेल्या सून 2 राज्यां सून ल्हान राज्य सून केरळ राज्यांतूं 17 शतमानांत कोंकणी बरोवची एक हें आसा एक हॉर्टस मलबारकस इंडिकस म्हण आसा तांत भितर कोंकणीरी बरयलां नागरीरी बरयलां तें बरयलें केन्ना 1667 की बरयलें तें डच गव्हर्नर आलाजे प्रमाण बरयलें तेन्ना बरयलें ते 3 कोंकणी लोकांनी चांग स्वीकृत शास्त्रीय कोंकणीरी एक वैज्ञानीक पुस्तक बरयलां तें बरयलां जाल्यार मुक्कावेल लोकांक त्रास कित्याक जालें म्हूण समजना ती चड मलयाळ लिपीर आशिल्लें आरामसे हगूर येवन हें PG कामत फावंडेशनाच्यान हें बरयलें लिपी एक शास्त्रीय चिंतन पुस्तकच त्या लिपी वयर आसा आनी तें सुंदर जावन बरयलें आसा कळ्ळें तें ताणेची PG कामत ताणें केन्ना की बरयलें तें पुस्तक कळ्ळें आनी दुसरें कन्नडा भितर हें आसा मलयाळी हिणें बरयलें रघुरामायण तिणें कमलम्माळ तें पळय केरळचें नमुन्यार नांव आसा पळय तें कळ्ळें ती एक कोंकणी बायल मनीस कळ्ळें तें सुंदर तें आतां नागरी लिपीर कोरून तें घालेलें आसा अशी केरळा भितर जाल्यार आजी आसा साहित्य वाडोवन हाडलां मस्त आसा कळ्ळें वेगवेगळे लेखक आसा आनी कोणालें नांव हांव काडूं वचना कित्याक पुराणां नांव सांगता हांव पुराणां बरयतलींच तातूंत कसलें कांय उणेपण कांय ना खूब लोकां जाता आनी तो प्रयत्न चालू आसा हय अति कर्नाटक राज्यांत एक कोंकणी शिकूंक म्हण जाल्यार ताका कसो पुरो नमनेत सवलत मेळटा भास आमगेल भास आमी शिकूंक जाल्यार आज ही शिक्षण म्हणल्यार सरकारा हातां आसा तस जावन सरकाराच्या पयलें ताका अनुमती दिवका तें परमिशन दिवका आतां कर्नाटका भितर आमकां तें शिक्षणाक हें आसा सरकारान कसो करून दिलें म्हणून पळयल्यार कर्नाटकांत भितर कोंकणीचे सवलत कसो म्हणल्यार एक साहित्य अकादेमी कळ्ळें कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादेमी ते चुकून तें वर्स पडलां थंय 1939 न्ही तें 1994 ते प्रायः त्या जाग्यार अखिल भारतीय कोंकणी परिशद नांव आशिल्लें कितें काय तें जाल्यार 1939 आसो कारण कोंकणी वाडोवच्याक सरकारान म्हळ्यार प्रजे म्हणून आमी म्हणून घेतरी आमी कोंकणी लोक जाल्यार हे राज्याचे प्रज त्या खातीर आमकां दिल्यो सवलत आनी 2007 भितर कोंकणी शिक्षणाक पठ्यपुस्तक करच्याक अनुमती दिली आतां पठ्यपुस्तक रचयतना सरकारान अनुमती मात दिवची कशें रचोवका तुमकां भास कशी आसा म्हूण तुमी सांगता कोंकणी लोकांनी ताजे प्रयत्नाचें एक हें पयलीं केलेलें पुस्तक बारी सुंदर जावन तें आसा कळ्ळें तें ताका हें दिलें आसा आनी मुखार गेल्यार आनी कसन आमकां दिल्लें आसा पळय हें कसन दाखयता हें पळय 1939 दिसता पळय तुका तें अखिल भारतीय कोंकणी परिशद पळय अखिल भारतीय कोंकणी परिशद हे लोकांनी केलें लोकान तांगेल भाशेची उदरगती तांणी काम करता ताजी हे दोनी इमारतां तुका दाखयता हे अखिल भारतीय कोंकणी परिशद ती त्या वर्सार केलां तें घडयलें तेन्ना भारत स्वातंत्र्य जाय न्ही गोंय पोर्तुगीजान त्याच आश्चर्य तज्ञ सकून आमगेले भाशे कितें रे आमी हें करता लढाई करता लोक आसा जी एक माधव मंजुनाथ शानबाग म्हणून एक व्यक्तीन कश्ट काडून 2 लोकांक ओटून केलें तें ताणें केल्लें तें खंय म्हळ्यार संमेलन कारवारांत तो आशिल्लो कुमटांत कळ्ळें गोंया भितर वचचें जायना गोंय पुर्तुगीज तसो भारताची स्वतंत्र जाय न्ही तसो वेळार
आमगेल भाशेचे आमगेल आवय भाशेची उदरगती जावं का म्हणाली एक प्रबल इच्छा आणि तेन्नाच ताणें तेन्ना सांगलां आमकां आज मेरेन समजनातील विशय ताणें तेन्ना सांगलां कसं म्हणाली एक समाज कोंकणी समाज एक भास कोंकणी भास एक लिपी देवनागरी लिपी ते तिनूय ताणें तेन्ना सांगिल्लें आसा आनी तें तेन्ना करून प्रचलीत आसा आनी अखिल भारतीय कोंकणी परिशद आज मेरेन तें पालन करून आसा आतां आमगेलें विश्व कोंकणी केंद्र जालें विश्व कोंकणी केंद्रांत कोंकणीची उदरगतीक वेगवेगळी कार्यावळ आमी घालून हें कसं दाखयता असं म्हणल्यार आमी करचें काम कसं न्हय म्हणून तें आमी केल्यार मात भास वाडटा हें दोनी चित्रण आसा इतली पुरो आमकां एक भाशे कितें तांक मेळटना सरकारा सावन आमगेले कोंकणी भाशे शिक्षणाचे प्रगती कितले आसा आतां आमी एक काण पळयल्यार 2007 भितर आमी कोंकणी शिकोवचे प्रारंभ केल्यार पण ते पयलीं चित्र कसं दाखयता म्हणजे 2008 परिस्थिती कशी आशिल्ली म्हणून एक शिक्षिका तेव्हा ती स्वयं शिक्षिका स्वयं सेवकी कळ्ळें तुका व्हॉलंटियर जावन 28 विद्यार्थी कोंकणी शिकच्याक तावळी हें सरकारान सवलत करून दिल्यान लोकांक काण घेवका लोकांक काण घेवच्याक तरी फाटीक आनी फुडें पळयल्यार मागशे मुखार पळयल्यार काम जायना तांकां एक हें येवका स्वाभिमान येवका आनी 2018 म्हणजे 10 वर्सां उपरांत म्हणून तें हांव चित्रण दाखयना तुका एक शिक्षक आशिल्ली आमी ते 12 जाण शिक्षक दिसता तुका आनी ताजे मध्यम भितर बशिल्ली आमगेली टीव्ही मोहनदास पै लावसू विमला वी पै पयली सरली ती ही कोंकणी शिक्षणाक एक तांक दिवका तांक शक्ती दिवका म्हणून शिक्षक रब्बून बैसून तिणें एक फोटो काडलेलो आसा कारण तेन्ना आमकां 85 जण विद्यार्थी म्हळ्यार 100 वर्सां जायना तिल कामां 10 वर्सां भितर जालें इत्याक म्हळ्यार तें कोर काम ध्यास आसल्यार ध्यान आसल्यार मन आसल्यार स्वाभिमान आसल्यार करूं जाता तें चित्रण तुका तें दाखयता ते वाडून हाडका सो हें आज अंतरराष्ट्रीय आवयबायचे दिसाक आमगेलें काम कसं न्हय आमी केलां तें आमी जेनाक सांगता तांचे भितर जेनाक आपूण हाडून पळोवका तें खंय वचून पावलें म्हणून कोंकणी शिक्षण म्हणून आमकां एक अनेक दिसता पळय अनेक चित्रां दिसता त्याचें एक 15 वर्सां फाटीं पळयल्यार आमगेले कोंकणी भाशेचें शिक्षण कितलें मुखार आयलां हय उदरगती कितली जाल्ली पळय तुका तें हें दाखयता पळय चार्ट दाखयता पळय पळय 2007 दाखून कितले आशिल्ले कळ्ळें 2018 तुका दाखयलें त्या 18 आमी 85 विद्यार्थ्यांक घेवन पावलेचे 19 20 म्हणटना कोविड हें आयलें पळय टक्क पडलेलें दिसता पळय मस्त समावण जालेलें दिसता पळय मागीर चडत आनी परत आमी आतां अड्डेशी हुपून मुखार आयले आनी वापस परत आमी ते 85 आशिल्ले आतां आमगेलें एक अध्ययना प्रमाण 6वे देखून 10वे मेरेन आसूचे म्हळ्यार शिक्षक शाळे आसूचे कर्नाटकात 5 करोड लोकां मध्यें 40,000 विद्यार्थी कोंकणी आवय भाशीक 40,000 पीपल वेगवेगळी स्कुलां आसाची आनी आज मेरेन कोंकणींत भितर सुशिक्षीत जालेले लिटरेट जालेले कोंकणी वाचच्या येता बरोवच्या येता म्हणून एक विश्वास सांगतले 4,500 जण 10% लोक कर्नाटकांत इतले जाण आज आमी मस्त प्रगती आसा दाखयता एक वर्साक तूं सादारण एक आतां काण पळयल्यार आतां सांगलें न्हू ह्या वर्सा तुका 250 की 150 लागी आसा 85 थंय पाविल्लें आमकां दिसता आमकां आपोस तें वाडोवन व्हरचें आमगेलें काम आसा तेस्तान हांतू भितर आमगेलें काम केलेलें तुका हांव दाखयता आसा आतां आमी इतली वर्सां आमी कोंकणी भाशेची एक मान्यता मेळ्ळी ते एक राज्यभास जाल्ले आमी ताका मुखार हाडूं इतली पुरो सरकारान सवलत मेळ्ळे पुरो मेळ्ळे जाल्यार ह्या कोंकणी भाशेची सिद्धी कसली म्हूण कोंकणी भाशे सिद्धी पूण इतली ल्हान संख्येची भास जाल्यार ते भाशेक संविधानान सरकारान स्थान दिलें आमी कसान केलें म्हणून इतले शिक्षणांत दाखयलें न्हू आनी एक तुका प्रमुख विशय दाखयता पळय तातूंत भितर आमगेली भास कितली समृद्ध भाशा कितली सिरिवंत भाशा म्हूण दाखोवच्या की हें दोन चित्रां दाखयलां कसं म्हणल्यार एक कसं म्हणून म्हळ्यार इतली वर्सां तूं कोंकणी सिद्धी कसली म्हूण दाखोवच्या ज्ञानपीठ प्रशस्ती मेळयली भास ज्ञानपीठ प्रशस्ती दिवची 70 कोटी उलयतले हिंदी लोकांक तीच प्रशस्ती 25 लाख उलयतल्यांक तीच प्रशस्ती तांणी एक हजेरी बसून आसता तितलो ताका कॉम्पिटिशन तितलें हाय आसा म्हणटा कॉम्पिटिशन तशें हाय आसा म्हणलें न्हय तुका
हांव ती प्रशस्ती तर आयले कुडले तांगे स्थान एक जाता वय वय ते स्थान एक जाता दामोदर मावजो पयलीं 2022 भितर ताका मेळ्ळें ताजे पयलीं रवींद्र बाब केळेकराक मेळ्ळें 2005 दोन लोकांक ज्ञानपीठ प्रशस्ती मेळ्ळ्या आनी तशीच सरस्वती सन्मान म्हणून एक व्हड एक सन्मान आसा ते सरस्वती सन्मान मेळ्ळलो तो वळख हांव सांगिल्लें हावटण म्हणून तें पुस्तक बरयलो कुंभारालय वय 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 तो महाबळेश्वर सैल ताका ती प्रशस्ती मेळ्ळी तवळी हें कसल दाखयता भास 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 आमगेल भास म्हूण आमी पत्रिकेरी पब्लिसिटी आनी शो तांत भितर न्हय भाशेची उदरगती कोर नाका इतली ल्हान संख्येर आसले रे इतली पसरून आसले रे आमी एकठांय हाडून ती भास 5 हांव तुका पावन दाखयली ती उलोवप वाचप बरोवप साहित्य हें पुरा आमी करून हाडून साहित्याचें तुका अंतीम चरण हांव तुका दाखयता आसा की तांत भितर इतली व्हड प्रशस्ती ताई आमकां भाशेक मेळ्ळेली आसा अशें म्हणून आमी ही संवसारीक मायभास दिवस खाली एक सांकेतीक जावन थोड्या जाणां आमी कितले कडेन आमी सांकेतीक पुजा करची आसता तशी न्हय हें एक कार्यशील काम आमचे भितर मस्त वावट घेवका आनी तूं वावर करका आनी भास वाडोवन हाडका म्हणल्यार आमकां एक स्वाभिमान जावका आमी इमारत बांदली कुठले जायनाच व्हड व्हड कट्टड बांदले कुठले जायना भास वाडोवन हाडच्याक एक दुसरे एक नमुन्याचें चिंतन जावका ते आमी पुरो उठ मेळून केल्ले निमित्त आज इतली भास वाडून आयल्या आनी आयचे दीस आमी आचरण करच्याक आमकां नैतीक जावन हक्क आसा तो नैतीक हक्क आसा आनी आमी तें स्वप्रेरणान आमी करून हाडटा आसाची अशें म्हणून सांगच्याक हांव इच्छा पावता तशी आनीक एक अखेरीची एक स्लायड आसा आमगेल्या की पळय हें अखेरी स्लायड कसं दाखयता इतले कश्ट काडून शिकोवन हाडलेले आमकां 10वेचे परिक्षेन तूं कोंकणीक 100% रिजल्ट आयले आनी ती विद्यार्थी पळय हातूंत भितर तांकां खाली तांगेली आवय भास कोंकणी तांगेले जाती मत भेद कसलें ना तांचे भितर समाज खंयचें हें पुरो कसलें ताका अगत्य ना ताका कांय स्थान ना कोंकणी कशी बरयताची तशी ताणें बरयल्या तशी ताणें 10th स्टँडर्ड परिक्षेक बरयलें सार्वजनीक पब्लीक परिक्षे बरयले आनी इतलो एक तांणी रिजल्ट काडलो 100% 50च्यान बसल्यार 50च्यान पास इतलें वर्स तकुनूय आमी हें करून हाडलें आसा आनी आमगेल्या विद्यार्थ्यांनी तें एचीव केलें म्हणटा पळय हें केलें आसा अशें म्हणून सांगच्याक मस्त खूश पावता इतले वेळू संसारीक मायभास दिवस हाजे विशयार माहिती दिलेले डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै हांकां हांव धन्यवाद सांगता धन्यवाद डॉक्टर मॅम तशीच आमगेले अमृतधारा ह्या श्रृंखलेचे सर्व वीक्षकांक धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करो म्हूण मागता